आनी आयजच्या वाचपान आमी पळयलां आमी पळयत जाल्यार ही जावन आसा आयज कथा आमी जी आयकल्या ती सिमा पेद्रूची आपोवण्याची कथा कशी आमी आयकूंक म्हणूंक जाता. सिमा पेद्रू आनी जाकोब झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव हांची आपोवण्याची कथा म्हणून आयकूंक येता. पूण आमी पळयत जाल्यार न्हू आयज एक जायती शिकवण आमी हे आयजच्या शुभ वर्तमानांतल्यान घेवंक जाता. ती म्हणल्यार पयले सुवातेर न्हू आयज आमी पळयता जेजू एक खारव्यांक नुस्तेकारांक तांकां शिकयता. जेजू आमी जाणा जेजू एक तवयाचो पूत आनी ताका सगळें तवयाची म्हायती आसा. आनी तो आयज एक खारवी जे तांकां सगळें खबर आसा कशे तरेन खंय वचपाचें खंय रापणी घालपाची सगळी तांकां खबर आसूनय आयज जेजू तांकां सांगता अमके कडेन वचून कोल दर्यान वचून थंयची रापणी घालात म्हूण. आनी म्हत्वाचें पळयत जाल्यार म्हणल्यार म्हाज्या भावान भयणो सिमा पेद्रू आपूण खारवी जावन देखून तो ताचें आयकता तें एक व्हड हें तो आपूण खालती जावन तो जेजूची उतरां आयकता. आनी जेन्ना तो जेजूची उतरां आयकता आनी जेजूक तो म्हणटा ओके तुज्याच उतरां आपूण हें घालता म्हणून ताका व्हडली मासुली मेळटा तें आमी पळयता. म्हाज्या भावान भयणो आयज आमकां जेजू सांगता की आपूण सगल्यांक येयल्लो आसा. ताका कोणूच तेश कोन हे भाशेन कितें बरें शिकलेले मनीसूय म्हणून न्हू पूण सगल्यांक आमी सगळीं जाणां आमी घडी शिकलेलीं न्हू जायते कडेन पूण आमी सगळीं जाणां देवाच्या ह्या वावरांत कार्यांत भाग घेवंक आमकां आपयल्लीं आसात म्हणून तो आमकां दाखयता. हे ताचे सीस जे आसले ते व्हड शिकलेले मनीस न्हय. आयज आमी पळयता तो खारव्यांक आपयता पेद्रू आनी तांकां तांचे मदीं तो येवन तो तांकां आपयता आनी तांकां म्हणटा आपूण आतां तुका मनशांक धरतले तसले खारवी करतलो. आनी आयज जेजू ह्या पेद्रूच्या आपोवण्याच्या चेरूच आमकांय आमच्या आपोवण्याचो उगडास करता.